आणि आता खबरो विस्तारान मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची बुधवारा मंत्री फ्रांसिस डिसोजा, सुदीन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाय हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. मायनिंगा संदर्भात सुप्रीम कोर्टात परत नियाळ घेवपी याचिका दाखल करपाचेर भासाभास केल्या. तशेंच मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांची कमिटी नेमून हुमकळत उरिल्ल्या कामांचेर तोडगो काडपाचेरूय ह्या बसकेत विचार जाला. अर्डेक्स खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिग्स. ह्या मिटिंगेत 3 आयटम आमचे डिस्कस जाले. एक वर्क्स which are below 5 crores and above 1 crores, works which are above 5 crores, what is the decision to be taken, and third issue is mining issue. आणि जी वर्कां above 1 crore आसा अशी 7 वर्कां we have asked for clearance and we have directed cabinet secretary to send it to CM. The works which are more than 5 crores, which are 4, 7 and 4 works, which are also processed and asked to send for the final approval of the same. Third critical issue of Goa, home mine issue. And home mine issue, आम्ही एकूच डिसिजन घेतला की आम्ही रिव्यू पिटिशन मुखार व्हरपा खातीर फुडें सरता. आतां हे रिव्यू पिटिशन आमी फुडें धाडटले जाल्यार आमकां जो आमचो भारताचो एटॉर्नी जनरल आसा ताचे मार्फत आमी ताचो से घेवन मुखार वतले किंवा त्याच्या लेवलाचो कोण तरी दुसरो एडवोकेट अशें आमचें थारला. आनी हाजे विशीं चड उलोवपाचें ना. दुसरी गोश्ट, फाल्यां चीफ सेक्रेटरी आसा तो 3 गोश्टी लागून दिल्ली वता आनी ताजे बरोबर हांवूय आसा एका मिटिंगेक, ती एमओएसटी मॉर्गेज मिटींग, whereas some of the projects which are still in the pipeline are to be approved for the Goa region. दूसरी गोष्ट आसा regarding other issues in the MOST mortgage along with National Highway Authority. And third जो issue आसा तो Environment Department, Legal Opinion आणि Mining Department Secretary for Mining अशा आमचे कडेन वचून डिस्कस करतलो about these issues. बेसिकली इश्यू असा की हें जें कितें जालां जें 16 तारखेच्यान गोंयाक एक संकट कशें आमी फेस करचें पडटा हें आमच्या खातीर जावंक ना, वो सेंट्रल गव्हर्मेंटा खातीरूय जावंक ना. हें जालां एक सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर. करेक्ट. आतां ही ऑर्डरी खातीर इम्पॅक्ट स्टेटीचेर खूब आहा. एक इम्पॅक्ट म्हणल्यार मायनींग डिपेंडंट लोक आहा, इट इज लायवलीहूड इश्यू. दुसरो म्हणल्यार तातूंत लिगल इम्प्लिकेशन्स खूब आहा. आनीक आमकां गोंयकारांचें हीत प्रोटेक्ट करपाचें हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. आनी हें कितेंच करतलो जाल्यार रिव्यू पिटिशन घालचेंच पडटा. आतां टॅक्निकली तें रिव्यू पिटिशन तेच जुइजा म्हऱ्यान येतलें आनी कितें येतलें, देर आर सो मेनी थिंग्स. सो वी आर गोईंग फॉर अ वेरी नॉन बायस्ड senior counsel. First choice would be the Attorney General or somebody of his stature who needs to convince the Supreme Court that the application of this order cannot happen in a flash of moment like this. 15th March date जी decide केली Supreme Court, ताका कितें रेलेवन्स आहा हें समजुपाक डिफिकल्ट. आय थिंक यू ऑल ऑल्सो मे नॉट बी अवेर. वाय 15 March? वाय नॉट 31st March? वाय नॉट 1 month फ्रॉम 8th of January, 8th of February? वाय नॉट 1 month? कांयच तातूंत कितें तें कांय ना. आनी वाय 15 March? नोबडी अंडरस्टँड. मेनी थिंग्स नीड टू बी क्लॅरिफायड. बेसिकली वी आर ट्रायंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द sons of the soil who are involved in mining activity. And it is the backbone of our economy and we are concerned about it. And we are
only way we can do it is by filing a review petition. So the Cabinet Advisory Committee is actually advising the Chief Minister to take this step. It is not that we are deciding this. We are advising the Chief Minister that this should be taken, this review petition should be filed in public interest.